इश्टानो, आयज आमी शिकया दोडक्याची म्हणजेच घोसाळ्याची भाजी कशी करता पळय ती। आमच्या बार्देशांत ह्या दोडक्यांक घोसाळी म्हणटा। तुमच्या एरियेन ह्या घोसाळ्यांक कितें म्हणटा ते सांगात पळया कमेंट सेक्शनान। सगळ्यात पयलीं हांवें ही घोसाळी चिरून घेतलेली आसा। तेच्या पयलीं त्यो शिरो आसल्यो त्यो हांवें काडून घेतलेल्यो। ताच्या उपरांत ही आयदनान घातले काय ऑलमोस्ट 1.5 ग्लास हांव हांगासर उदक घालून घेता, जेणे करून ही जी घोसाळी आसा ती शिजतली। आणि हय, हांगासर हांवें बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून घेतल्या, म्हटल्यार ह्या भाजयेक आनीक टेस्ट येतलो। ताच्या उपरांत हांव हांगासर कातलेले चून घालून घेता। गोंयकारांक आमकां चून ना जाल्यार भाजी खावंक कशी दिसना न्ही, म्हणून चून हें आमकां जाय म्हणजे जायच। ही भाजी मातशी आतां आमी ढवळून घेवया, म्हटल्यार हे चून आनी ओली कोथमीर आसा ती ह्या भाजयेन बरी मिक्स जातली आनी बऱ्या तरेन शिजून येतली। आनी शिजता आसतना ही कोथमीर आसा त्या कोथमिरीचो टेस्टूय बीन ह्या भाजयेक येतलो। हांव ही भाजी कांदो नासतना करता, ताका लागून हांगासर हांवें मसूरची दाळ घेतलेली आसा। ही मसूरची दाळ आतां ही शिजोवन घेवपाक जाय, म्हणून हांगासर हांव एक प्लेट घेता आनी प्लेटीच्या वयर उदक घालून घेता। जशें जशें उदक कमी जावपाक लागतलें तशें तशें तुमी ही उगडून पळयात। आनी जर उदक कमी जाला जाल्यार तुमकां ह्या भाजयेन इल्लें उदक घालपाक जाय, जेणे करून ही भाजी शिजोवन येता। ही भाजी शिजपाक ऑलमोस्ट 10-12 मिनटां लागता। ताच्या उपरांत ह्या भाजयेन हांव टेस्टा प्रमाणे इल्लें मीठ घालून घेतलें आनी मागीर हळदीचो पावडर घालून घेतले आनी बऱ्या तरेन ही भाजी आसा ती बरी आनी एकदां ढवळून घेतले। ही भाजी तुमी सकाळची ब्रेकफास्टा बरोबर म्हटल्यार चपाती वांगडा, ना जाल्यार दनपारची शिता बरोबर, ना जाल्यार रातच्या पेजे बरोबर खावं शकता।